रसणारा पापाच्या कुवरा सोमेस उबाताळे काळजा आमची भेटता कायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता तुमचा आसाम रावलाय तुझी देव सवकासाय आमची दुका पुस्ताय तुझे सशिनावून येता आमची कल्पेसाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता हातून आमचो विशेष वादा लामोदलोची राखता तू आमचो देव उसा बळदर्या पोईन करता तुझे सोम्या पाद्ये रावता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता देखो रोपुल्याचे पूर्ण वाट्याक दिसचे मुका मोल देवाचे फाकय की तुझ्या सारक्याचे आमची चिली संतोषाचे स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंतांतल्या जेजू आमी तुका हरगां दिता आमी तुजो उपकार बावडता ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत तुझें आराधन करूंक तुजे सांगात थोडो वेळ करसूंक आमचें जिवीत संतोषाचें करूंक आमी हांगासर तुज्या पांयां तळा जमल्या हांगासर तुज्या नांवान अजार जाल्ल्या आम्हा सर्वांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मोतीचें समाधान आनी आमच्या बेसा प्रमाणे जियोवची कृपा तूं आमकां लाभय
व्हडा मोगान आनी भक्तीन तुजो सांगात सोदून आमी आयल्या आमचो बरवोसो सडय ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आनीकी बरवोशाची यात्रिकां जावंक आमकां कुरपा लाबय आमची मागणी तेसावां तूं मानून घे आमी हांगासर हजार आसच्या हर एक आमच्या भावा भयणींक तुज्या हातांत समर्पून दिता तुमचो आमचो विशेव तुजेरच आमची पातयेणी आमकां तूं राख आनी सांबाळ हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बोसा आमची जबाब जावं दी आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या सडवंदरा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या मेस्त्री आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या जिवा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या मेस्सिया आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या इश्टा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या बरवोशा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू जिवंत देवाच्या पुता आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू महोन्नताच्या पुता आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू दाविदाच्या पुता आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू नजरेना आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू वाट सत आनी जिविता आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू सर्ग संवसाराच्या राया आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू बऱ्या गवळ्या आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू पास्काचे शेळये आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू कत्नातले शेळये आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू हाल्पा आनी ओमेगा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू सर्गींच्या उंड्या आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू संवसाराच्या उजवाडा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू काकुळतीच्या दर्या आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या जेजू बोगसण्याच्या देवा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या जेजू मोरयेच्या पुता आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू संवसाराचे बाचावे आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा एक घडी बरो आमच्या काळजान थावन जेजूक हरगां दिव्या आमची काळजां मोना ताका समर्पूंचे प्रयत्न करया आमचो सोमी आमचे सांगाता इम्मानुवेल जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो तस्सो सोमी मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर कश्टांचो कुरीस घेवन कालवारीच्या दोंगरा तेवशीं तो गेलो आनी ताणें आमकां जिवीत दिलां बोगसाणें दिलां साल्वासांव दिलां त्याच जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना किर्तनगार 139 हातूं आमकां सांगता तो जावन आसा सर जणार ताचे जावन आमी कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना कित्याक ताणें आमकां हर एकल्याक विंचल्यांत देखून तो आमकां वळखता आमकां आसा तशें तो स्विकार करता तर तिन्स जिवीत दिवचीं किर्तनाचीं उतरां आतां आमी आयकोवया किर्तन 139 साम 139 सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय पयस जावन म्हजीं चिंतनां तुका कळीत आसात हांव चलतांगी आड पडटां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात म्हज्या जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय असली विस्मीत जणवाय तुज्या गिन्याना भायर तितली उंच म्हज्यान ती आटावंक जायना तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वचों तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं सरकार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय पांत्याचे पाकटे लावन हांव उबान जाल्यार
दर्या पलतोडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परजळटा. म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय, म्हज्या आवयच्या उदारी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजीं कृत्यां तें हें हांव खरेंच जाणा. म्हज्या उपरांत सांगा, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां. देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. अर्गां तुका सुमया जेजू, वगळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, वोजान्ना तुका सुमया जेजू, वोजान्ना तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, त्याच सुमयाची स्तुती करण आमी गावया हे कन्नड गीत. स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा येसू देवा. तुमच्या व्हडल्या बुकांनी पान 14 पेज 14 आमी सगळ्यांनी उबी रावचें आनी संतोषान काळजा मनाच्या उल्हासान बरोवन सोमयाची स्तुती करची. स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा येशू देवा. स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ
ನುಡಿಯಲೆರಡು ಬಾಯಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನುಡಿಯಲೆಂದು ಬಾಯಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು 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 ದೇವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Our God, Jesus, Sudhi, Jesus, Vandan, Jesus, thank you, Jesus, praise you, Jesus, you, Jesus, hallelujah, 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 our God, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतर ऐकूनच्या कमी ऐती रावया. San Paulunu Kolosseकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 3 ओळ 12 San Paulunu Kolosseकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 3 ओळ 12 देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून खणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगशिया. तुमी दितात तें बोगसणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बोगसण्या बरीं जावं. पूण ह्या सरशे गुणां प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग मोग हे गुण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. देवाचें उतर घे. देवाचें उपकार दया करून बसा. जेजो क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी हरी एकलीं विंचून काडिल्लीं वयगी कोण हांगासर देवान विंचून काडिल्लीं न्हय म्हूण सांगतात हात वयर घाला. आमी सगळीं देवान विंचून काडिल्लीं देखून आमकां हरी एकल्याक पवित्र स्नान मेळ्ळां. आमी ल्हान बाळ जावन आसतना आमच्या आवय बापायन तें वर्तें काम केलां आमचें थंय. आमकां तांणी जेजूक समर्पण दिलां देखून आमी विंचून काडलेलीं. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर जेजूच्या मरण आनी जिवानपणांत आमी वांटो घेतला देखून आमी ताचींच जाल्या. देखून ताणें आमकां विंचून काडलां. आमी विंचून काडिल्लीं परजां देखून आज San Paulunu कोलोसेकारांक बरयिल्लें तें पत्र आमी आयकल्लें. पत्राचीं उतरां घरा वचून परतून वाचा. अध्याय 3 भोव अपुर्बायचो अध्याय आनी थंयसर अपुर्बायेचीं उतरां जेजू आमकां सांगता. तुमी विंचून काडलेलीं परजां आमी हरी एकलीं विंचून काडलेलीं परजां देखून आमच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांत जिवोंक आसा. आमचें पैण संपोवन जेजू सरशी वेता आसतना आमकां आमची जडती जातली. आमी केल्ल्या बऱ्यापणा वयर आमी कितें बरें वायट केलां ताचेर आमची जडती जातली आनी आमच्या विंचोणेक लागून आमी कितें बरें केलां तें जेजू आमचे लागीं विसारतलो. तें मात्र दुसरें कितेंच जेजू आमकां विसरचो ना. देखून आमी सदांच उडास दवरी जाय
आमी देवान विंचून काडलेली परसां देखून आमचे एकल्याचें जिवीत दिसा दिसाचें जिवीत तें जेजूच्या मोगांत भरुल्लें तें जायजय देखून आमी कणवळ्याची दिनपणाची आनी सोंसणीकायेन आमचें जिवीत सारचें तसलीं जायजय देखून असलें काळीज आमचें थंय रुपीत जावच्याक आज त्याच मोवाळ काळजाच्या जेजू लागीं आमी मागोवंक जाय देखून जेजू देवान विंचून काडल्यान देखून आमचें थंय असलें काळीज आसा जंय देखून आज आमी आमकांच विचारूंक जाय आमचें थंय कसलें काळीज आसा आमकां एकल्या गळीत आसा आमचें थंय आसचें काळीज कसलें काळीज तें मासा रक्ताचें काळीज आमचें थंय एकल्या थंय मासा रक्ताचें काळीज पूण तें काळीज आज कोणाच्या मोगान भरलां हांवें आनी तुमी आमकांच सवाल विचारूंक जाय कोणा कडेन विचारचें नाका आमकांच आमी सवाल विचारूंक जाय तें देवान दिल्लें काळीज आज खंयसर आसा तें काळीज आमी कोणा दुसऱ्यांक दिलां गी या तें काळीज खंयसर दांपून दवरलां गी आज तें काळीज कशें आसा कित्याक आमी विंचून काडलेली परसां देखून तें काळीज आमी मोगाचें जावन सांबाळलां गी त्या काळजांत कणवळाय आसा गी पेल्याची कणवळाय दायळाय आसा गी त्या काळजांत दिनपण आसा गी कालतेपण आसा गी त्या काळजांत मोवाळाय आसा गी त्या काळजांत सोंसणीकाय आसा गी तें आज आमी चिंतून पडोवंक जाय आमी मार्केटींग येता आसतना आमकां जायत्या नमोणीच्यो कांय मेळटात हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां आसूंक पुरो दुसरी कांय मेळटा तुमचे पैकी 6 जाणां रांदोई करतात आनी तुमकां विविध तरांची रांदई कर्ण संवय आसा थंयसर बेंडेकाय तोंडेकाय नुरगेकाय आनी खंयचे मस्त नमोणीच्यो कांय आसूंक पुरो पूण आज जेजू आमकां सांगता ते कांय आमच्या जिविताक उपकारतात कित्याक आमकां बरें कर्ण निस्तें कर्ण जेवंक आदाराच्यो जातात पूण ताच्याकी वर्तें कांय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसूंक जाय तें सोंसणीकाय तें आसल्यार मात्र आमचें काळीज पेल्याक लागीं जावंक साध्य जाता जेजून ताच्या सगळ्या जिवितांत असली सोंसणीकाय दाखयली कालतो तो जालो देखून ताका देवान व्हरतो गेलो देखून सांत पावल पिलिपिकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत पिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान सांगता तो सैमान देव तरी त्या समासामपणाक लबदोन रावलो ना आमचे बरी तो कालतो जालो मनशाचें रूप ताणें घेतलें आमचे बरी तो जियेलो पाताक एक सांडून हेर सर सांगतीनी तो आमचे बरी जियेलो देखून आमी देवान विंचून काडलेली परसां अशें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता आनी तुमी वय म्हणून सही घाली कित्याक आमी देवान विंचून काडलेली परसां कित्याक देवान आमी विंचून काडलेली परसां आमी देवाक विंचून काडूंक ना आमी कोणें जाल्यार देवाक विंचून काडलां गे आमी कोण्णें देवाक विंचून काडूना ताच्या बागार देवानच आमकां विंचून काडलां तर हीं उतरां खंयसर आमकां आयकूंक मेळटात जुवांचो वांचेल अध्याय 15 वोळ 16 आतां आमी आयकोवया तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी बायसन वचून फळ दिजय उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात तर कोणें आमकां विंचून काडलां कोणें आमकां विंचून काडलां आमच्या आबा व्हडली माई न्हय पूण आमकां देवान विंचून काडलां आमच्या कुटुंबांत येवचें तें ताचीच मांडावळ ह्या क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवचें निर्मोणें म्हणटा आमी तें जेजूचेंच देवाचें जावन आसा देखून हीं उतरां भोव आपुरबायाचीं उतरां म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरन वचून फळ दिजय तुमी भायर सरन वचून फळ दिजय उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात तर एक संगत आज आमकां स्पश्ट जाली ती कितें म्हळ्यार देवान आमकां एकल्याक विंचून काडल्यात आनी देवाचें उतरच हाका रुजवात जावन आसा देखून वेळ मेळटा आसतना जुवांचो 15वो अध्याय वाचूंक प्रयत्न करा ती प्रत्येक जावन ती 16वी वळ तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना
हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. आनी कित्याक आमकां विंचून काडल्यांत तांचूच आमी आयकलें. कित्याक आमकां विंचून काडल्यांत? आमकां विंचून काडल्याच्या फाटल्यान एक उद्देश आसा देवाक. कोणीय कोणाक विंचून काडटात गी. आमी खंयच्याय इस्कॉलाक भुरग्यांक एडमिशन करतना कित्याक तांकां एडमिशन करता? तांणी मस्त पयशे दिल्यात म्हूण गे, या ती इन्फ्लुएन्शियल म्हणून आमी इस्कॉलाक तांकां एडमिशन दिता गे? ना, थंयसर तांणी बरें कर शिका जाय. तांच्या संस्थ्याक या इस्कॉलाक एक बरें नांव हाडी जाय, बरें फलितांश यें म्हणल्या उद्देशान. ताच्या किसड ह्या भुरग्यान बरी माउल्ल्या ताच्या जिवितान जिये जाय म्हणल्या खातीर थंयसर ताका एडमिशन मेळटा. देखून आमकांय जेजून ह्या देवान ताच्या जिवितांत एडमिशन दिलां. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखान तसलें एक एडमिशन आमकां मेळ्ळां आनी एक आयडेंटिटी कार्ड आमकां मेळ्ळ्या. ती आयडेंटिटी कार्ड कितें जावन आसात तुमी जाणात? आमी हर एकलीं जेजूची आयडेंटिटी आज आमचे थंय आसा. हांव क्रिस्तांव म्हणली आयडेंटिटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयल्या. अंत्योकाच्या त्या पवित्र सभेन पयले फावटी बावार्थ्यांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें. आनी आज आमकां कळीत आसा आमी हरी एकलीं क्रिस्तांव. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणलें हांव मानून घेवन आसा. तर मोगाच्या बाबनो आनी भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं आमी. देखून आमी उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. उरचें तसलें फळ दी जाय जाल्यार सांब पावलून कोलोसे घरांक बरयल्लीं ती उतरां म्हज्या आनी तुज्या जिविताक परत लागू जातात. 3रो अध्याय वळ 12. आमी फळ दी जाय जाल्यार आमचें काळीज पयलें कितें जाय जाय? मोगाचें जाय जाय. म्हज्या आनी तुमचें काळीज मोगाचें जाल्यार मात्र आमी पवित्र आत्म्याचीं फळां हेरांक दिवंक शकता. कणवळ्याचें जाल्यार मात्र आमचें जिवीत आमच्या आपोण्याक सरी जाल्लें जावंक साध्य आसा. दयाळाचें, दिनपणाचें, सोंसणिकायेचें असलें काळीज आमचें थंय आसा जाल्यार मात्र हांव आनी तुमी भरपूर फळ दिवंक शकता. देखून जुवांच्या वांचेलांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचा जाय. देखून एक उद्देश आमच्या जिवितांत आसा. तो उद्देश देवानच आमच्या काळजा मनांत घाला. देखून तो उद्देश सांडून दुसरोच उद्देश आमी जियोंक ना. बगार देवाच्या उद्देशांत आमी तीर रावोंक आसा. देखून आमचें जिवीत हर एक दिसा उरचें तसलें जाय जाय. भरपूर फळ दिवंक आमी प्रयत्न करीत जाय. हांगासर पुनशेताच्या बोवारी ह्या पुनशेताच्या वाठारा भितर तुमी पळयतात सोबीत आंब्याचे रूख आसात न्हय गे. आनी आंब्याच्या रुखा सरशी येता आसतना एक आंबो मुजो करून घेया म्हूण तुमकां मोन जाता. तुमी थोडे फावटी विचारतात, फादर एक आंबो व्हरी जाय गी, व्हरा म्हूण पाद्राप तुमकां सांगता. विचारून तुमी व्हरतात. देखून थंयसर ते आंबे पळयतना आमकां एक संतोश जाता. घरा व्हरता उपयोग विविध आसूंक पुरो. थोडे तुमी येल्ले आंबे बरे करून जून पळोवन येल्ले आंबे पिकात दोन खावंक पुरो. थोड्यांनी काय कितें म्हणटा सुकी मासली आसा जाल्यार आंब्याची बरी एक कितें करतात, आंब्याचें नुस्तें करून कडी, आंब्याची कडी करून तातूंत सुकी मासली घाल बरें करून जेवंक साध्य जाता. ते दाळा पाद्रापाचो इल्लो उडास येवंक पुरो. कोणें आंबो दिल्लो म्हाका म्हूण कितेंय जावं दी त्या रुखार दिवचे ते आंबे आमकां हर एकल्याक आकर्शीत करतात. देखून आमच्या जिवितांत ती त्याच देवान विंचून काडल्या देवान आमचे थंय पवित्र आत्म्याचीं फळां घाल्यांत. 12 फळां आनी 7 देणी. देखून ही फळां आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर आमी हेरां थंय दाखोवन दिवंक जाय. ती फळां आमच्या जिवितांत आसात जाल्यार आमी 100% आमच्या जिवितांत बरें फलितांश जोडूंक आमकां साध्य जातलें. मुंदारून आमी थंयसर जुवांच्या वांचेलांत वाचता. अध्याय 15 वळ 5. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकना. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हज्या उपरांत सांगा, म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. तुमच्या घरांनी या तुमचे कडेन 100 फुटांचो नोटबूक आसा जाल्यार आज तें बरोवन घाला उतार. थंय मात्र न्ही बुकार तुमच्या काळजा मनांत कोणसोंदी आमच्या हर एकल्याच्या काळजा मनांत तें
उतर सदांच आसूंक जाय. जुआंचो वांचेल अध्याय 15 वोळ 5. मुचे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. हें उतर जिविताचें उतर आज आमच्या जिविताचें उतर जावन आमी स्विकार करया. कित्याक ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आसांव आनी जेजूचो पाशांव आमी नियाळचें प्रयत्न करना आसांव. 2025 वर्सां पयलें जेजून कुर्साची वाट आपणाची करून घेतली आनी आज आमच्या जिवितांत मेळची ती कुर्साची वाट मोगान स्विकार करूंक आमच्या आपोण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवंक तस्सो जेजू आमकां मेलफंक्त प्रेरणाचो. देखून त्या जेजूतय आमी विश्वासान रावंक प्रयत्न करया आनी हर एक दिसा ताची उतरां आमच्या जिवितांत उडास उरोवन दीत. मुचे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देखून साबारपोटी आमी ह्या संवसारांत चिंचे आसा. हांवें म्हज्या भुरग्यांक इतलें केलें, हांवें तांचे खातीर आस्त कर दवरली, अशें केलें तशें केलें म्हण आमी सांगचें आसा. आमचें म्हणलें कितें आसा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जर आमकां आस्त मेळ्ळ्या जाल्यार ती आमच्या मालगड्यांनी करून दवरली. आमीच कोणें आतां थोड्यांनी पयशे दिवन मोलाक घेतलां जावंक बरो, बट सडावत आमी पळयता आमच्या कुटुंबांनी आमकां इल्लीशी आस्त आसा जाल्यार ती आमच्या मालगड्यां जावन आमकां एक आयिल्ली. देखून देवाक आमी अर्गां दी जाय. देखून मुचें तुजें म्हणचें कांय ना. म्हजें आनी तुमचें म्हणलें आमी केल्लें बरें पड मात्र तें देवा मुखार आमकां फायद्याचें जाता. ह्या संवसाराक एक संगत गरज आसा, पूण तातूंच आमी मेतेर जावन आमचें जिवीत इतलें बरें जिवीत जियोवचें कंती दुखांनी यस्त चिंतनांनी जियोवचें न्हय. हर एक कितें देवान दिलां तें एक देणें. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, मुचे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. उडास दवरया. आमकां स्वार्थ आमच्या जिवितांत येता आसतना आमच्या जिवितांत एक अहम इगो आमकां जायते फावटी अडकळ हाडटा आसतना आमी हीं जेजूचीं उतरां नियाळोवचें प्रयत्न करया. मुचे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. जेजू सांगाता मात्र आमचें कुटाम बांदूंक आमी शकता. जेजू सांगाता मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत संतोष, समाधान, तृप्ती आमकां मेळटा. केदाळ आमी देवाक विसरून चलता, मागण्याचें जिवीत न्हय जाल्लें जिवीत आमी जियेता, तेदाळ आमी फळ दिवंक शकना. तेदाळ आमच्या जिवितांत झगडीं येतात, नासमाधान येता, निरासपण येता, आनेकल्या पळयल्यार आमकां जायना, पुरपुरे सोंसणीकाय चुकता. आज परतून त्या जेजू सरशी वेचें प्रयत्न करया. जेजूक म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें सर्वस्व करचें प्रयत्न करया. मातेवाचो वांचेल अध्याय 6 वोळ 30 आनी 3 आमकां सांगता. कितें सांगता? मातेवाचो वांचेल अध्याय 6 वोळ 30 आनी 3 कितें सांगता? कोण सांगतात? कळीत आसा जाल्यार सांगा, नाजाल्यार आमचो भाव मायकल वाचतात. मातेवाचो वांचेल अध्याय 6 वोळ 30 आनी 3. मातेवाचो वांचेल अध्याय 6 वोळ 30 आनी 3. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. परतून एपटी वास. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमी सोदा पयलें देवाची खुशी आनी ताचें सक्कड तुमकां मेळटलें. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सक्कड तुमकां मेळटलें. देखून आज आमी कितें सोदूंक प्रयत्न करी जाय? देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें? देखून मागण्याच्या जिविता मुखांतर आमी कितेंय आमच्या जिणयेंत निर्धार करता जाल्यार तें मागण्या मुखांतर आमी निर्धार करी जाय. खंयचेंय ल्हानशें व्हडलें काम आसा आमच्या जिवितांत आमी आराम करचें, मागण्या मुखांतरच ताची आमी सुरवात करी जाय. देखून देवूच आमच्या मोतीन घालता. हांवें करचें काम सारकें गी वो निर्धार सोमागी म्हणलें आमकां देवूच कळीत करता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी विंचून काडलेलीं म्हूण आमी नियाळ करता आसतना देवान आमकां विंचून काडलां. आमी ताका विंचून काडूंक ना. देवान आमकां विंचून काडलां जाल्यार उरचें तसलें फळ दिवच्याक ताणें आमकां विंचून काडल्यांत. देखून आमी पयलें देवाचें राज, देवाची खुशी कितें म्हणलें समजून जियेल्यार मात्र देवाचें आपोणें आमच्या जिवितांत जियोवंक आमकां साध्य जाता आनी आमच्या आपोण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोवंक देवाची कृपा आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आतां एक गीत गावया परत सोमयाची स्तुती आनी तस्सो मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणलें वळखून
ताका आमी उलो मारया. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 23 सगळ्यांनी उबी रावचें. संतोषान हें गीत आमी गावचें. कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टानी नष्टा सांपळाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टा सांपळाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कणका उडोवन आसच्या उर्वो सुसांडून रडोन बसच्या पातकांच्या कणका उडोवन आसच्या उर्वो सोसाडून रडोन बसच्या विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास पांगोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गीक सुखा पगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतसा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतसा आमच्या तुबारया मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा म्हाका आपयतसा
मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतासा म्हाका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतासा म्हाका आपयतासा. सोमयाची स्तुती आमी करया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, ग्लाब जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. हांगासल्या हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. दयकन बसा. हो थोडो वेळ सोमया सांगाता आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. ताची स्तुती आमी केली, ताचें जिवीत दिवचें उतर आमी वाचलें, नियाळ्ळें आनी आमच्या जिविताक आमी प्रेरण जोडून घेतलां. तर हो सगळो थोडो वेळ सोमया सांगात आमचें जिवीत समर्पूचें प्रयत्न करया. कोणाक दिंबूय घालूंक साध्य आसा जाल्यार तांणी दिंबी घालची, हेरांनी बसचें. आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात आमच्या काळजा वयर दवरया. आमी हरी एकलीं देवान विंचून काडलेली पोरसां देखून आज आमी आयकल्लीं तीं उतरां आमचें काळीज कणवळ्याचें, मोवाळ्याचें, दायळ्याचें जावच्याक देवाचें उतर आमकां आज उलो दिता. तर आमचें समर्पण आमच्या जिवितांत जायत जाल्यार आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवोंक आसा. आमकां हरी एकल्याक देवान विंचून काडलां. आमी देवाक विंचून काडूंक ना, पूण ताणें आमकां विंचून काडलां. ताणें आमचो पयलो मोग केला. देखून आमचें जिवीत ताच्या मोगांत आनी बेल्याच्या मोगांत दिसान दीस जियोवच्याक आमकां आसची ती आयडेंटिटी क्रिस्तांव म्हणली आमच्या जिवितांत आमी जियोंक आमी हर एक दिसा प्रयत्न करूंक जाय. तर आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालया. आज खंयचीं वोचीं वावून आमी हांगासर आयल्या, जावंक पुरो पिडेचीं वोचीं, कश्टांचीं, नासमाधानाचीं, बेजारायेचीं, खंती दुखीचीं वोचीं घेवन आज आमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो. ती सगळीं आज आमच्या मातयां दावन देवून जेजूक समर्पून दिवचें प्रयत्न आमी करया. कित्याक आमचो सोमी आमकां सांगता, येया सोमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुजें जू वोवंक सुलाभ, मुजें वजें हाळू. आमकां सोमी आमचीं वजीं वोवंक कश्ट भोगता आसतना, आमच्या जिणये वाटेर आमी कंगाल जातना, निराशी जाता आसतना, हें जिवीत कित्याक म्हाका कश्टांचें, सलवणेचें, निराशपणाचें म्हूण आमी भोगता आसतना मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमचो सोमी आमचे सांगाता आसा, आमचे सांगाता तो समकाता. आमी निराश जावचें नाका. ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत आसली सगळी दूख बेजाराय जेजूक समर्पून दिवचें प्रयत्न करया. कसलीं तेसांवां आमी हाडून आयल्या ह्या घडये ती जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया. कसल्यो बांदपास अडकळी म्हज्या तुज्या जिवितांत आसात तें देवाक बरें कळीत आसा. उक्त्यान आमी ती जेजूक समर्पून दिवया. जावंक पुरो आमचे थंय आसा राग, अगें, द्वेश, आनी एकल्याचें बारीकपण, वायट सवयो, हे सगळें एका रितीचे बांदपास बंदड आमकां घालून आसा. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ते सगळें पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन जेजूक समर्पून दिवचे प्रयत्न करया. आमचें मन आनी काळीज देवा मुखार उक्तें करया. कित्याक तो आमच्या बागलार रावून आसा. आमचें काळीज ह्या घडये उक्तें करया. सोमयाक आमच्या जिविताचें सर्वस्व ताका आमी समर्पून दिवया आनी गावया गीत. सर्वस्व दिता, सर्वस्व दिता, सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता.
सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळो म्हाका चढवणदारा हांव समर्पिता. या घडये आमचे कुटुंब जेजूक समर्पून दिवया. आमच्या कुटुंबांत आसचे सर सांदे, परगांवांत आसचे, घरांत आसचे, कुटुंबांत आसची आवय बापय, भुरगीं, वडिलां, मालगडी, आमचे सगळे कुटुंब जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. आमकां देवान आमचेंच म्हणलें कुटुंब दिलां, ताका आमी अर्गां दिवया. आमचें कुटुंब कशेंय आसूं दी, कितले कश्ट आसूं दीत, ना समाधान आसूं दी, तें आमचेंच कुटुंब तें जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. जर आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता मानस्तापार जिवन आसांव, पारीकपण घेवचें मौन करन आसांव, एकामेका वेगळ्या सरांत जिवन आसांव, तर त्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास काडया. तांकां जेजूक समर्पून दिवया, तांकां बोगसूचे प्रयत्न करया आनी तांकां उक्त्यान आमचें बोगसाणें मागोवंकी प्रयत्न करया. परत आमच्या कुटुंबाक समर्पून दिवया. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका चढवणदारा हांव समर्पिता. परत गावया. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका चढवणदारा हांव समर्पिता. आमच्या कुटुंबांत आसचे समस्ये आमच्या मोती काडया. जावं पुरो दुबळीकाय, आर्थीक अडचणी, जाग्याचे समस्ये, आमच्या सेस्यांब्रामतावन आमकां मेळचे सर इजा, कश्ट, आमच्या सुभुरग्यांतावन मेळचे तिरस्कार, आमकां ती आयकनान जावंक पुरो भुरगीं, या आमकां सांडून ती पयस गेल्यान जावंक पुरो, हे सगळे समस्ये एक घडये आमच्या मोती काडया. तांचे खातीर मागया. हे सगळे समस्ये देवाक समस्येच न्हय, ते आमकां मात्र समस्ये. उक्त्या मनान ते जेजूक समर्पून दिवया. आनी देवा तुजी खुशी जावं दी. म्हजें कितें प्रयत्न करूंक साध्य हांव करता आनी ह्या समस्यांत हांव म्हाका ह्या बंदडेंत हांव सुटका दी म्हणून आमी मागया आनी परत गावया. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका चढवणदारा हांव समर्पिता. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका चढवणदारा हांव समर्पिता. समर्पून दिवया आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जणांक. जावंक पुरो आमची भुरगीं आयकनात, अट्ट करतात, बरें करून शिकनात, आमकां ती कश्टार घालतात. आमचे युवा जण पाठ सोवयांक बली जाल्यात जावंक पुरो. या आवय बापूयक आयकनात, अविधेय जावन चलतात. तांकां सगळ्यांक आमी जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. ह्या घडये जेजू तांकां आपडून दी, गूण करून दी म्हूण मागया. देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. आमची भुरगीं, आमचे युवा जण आमच्या कुटुंबाचो अलंकार, तांचे सांगाता तांकां समजोवचे प्रयत्न आमी करया. तांकां सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पून दिवया. सर्व सावदिता सर्व
साविदा सगळोच म्हाका सडवंदारा हांव समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळो म्हाका सडवंदारा हांव समर्पिता परत आमकां आमी समर्पून दिवया आमचें जिवीत आमचें वैयक्तीक जिवीत जेजूच्या हातांत आतां आमी समर्पून दिवया आमकां जेजून विंचून काडलां आमकां गरज आसची बरी भलायकी ताणें दिल्या कितें दिलां ताका आमी अर्गां दिवया कितें आमच्या जिवितांत उणेंपण आसा तें जेजूचो भरती करता म्हणल्यार बरोवशान ताका आमी उलो मारया आनी आमची भलायकी आमी सांबाळूंक खंयच्याय दृश्टीन भलायकेक विरोध वेचें आमी करना जावच्याक जेजूची कृपा मागया आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत पवित्रपणी सांबाळूंक मागण्यांत तें करसूंक देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक आनी आमकां दिल्लें तें आपोवणें मोगान स्विकार करूंक आमच्याच जिविताचें आतां समर्पण करया आनी गावया सगळो जेजू समर्पिता सोम्या म्हाका हांव दिता मोगान सक्तेन म्हाका तुंबोर आशिर्वाद मुझेर घाल सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळो म्हाका सडवंदारा हांव समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळो म्हाका सडवंदारा हांव समर्पिता हांव समर्पिता हांव समर्पिता ह्या घडये आमी कोणा खातीर मागता म्हूण बसयलां तांचो उडास काडया आमची मागणी कुटुंबांत आसची पिडेस्त भाऊ भयणी तांचे खातीर आमी मागया आमची ल्हान भुरगीं बेगीनच तांचे नवें इस्कॉलाचें वरास मुखल्या म्हयन्यांनी आराम करता आसतना आमची भुरगीं बरें करून शिकोवंक बरें मौल्याधारीत शिक्षण तांकां फावो जावं दी म्हूण मागया प्रत्येक रितीन मागया आज 2 पावल उपरांत कुर्सागुड्याक आमचें पयण जैताचें जावं दी जायत्या लोकांक थंयसर येवन सगळें वातावरण बऱ्या रितीन जावन थंयसर जावचें मिसाचें बलिदान कुर्सा वाट त्या कुर्सागुड्यार आमकां जेजूच्या पाशांवाचो लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक आदाराचो जावं दी आनी सगळ्यांक आमकां लागीं तावन पयस तावन थंयसर येवच्या सगळ्या भक्तिकांक देव राखून व्हरून दी हें पवित्र कार्य कसले अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जावं दी म्हणणी आमी विशेष रितीन मागया आमची सर त्या सेवां विनोड्यो जेजूक समर्पून सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोज आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया
Yedyaola Sakramenta Sishtanama Kuruya Purvilyatya Rupa Bodla Novyoriti Adarya Sarvonvesha Uskatvisha Babatache Goldevya Sushemapa Tusheskuta Ullasani Stutiza Podvi Maima Susna Susna Yekastarya Sita Tukado Cha Spirita Samasami Navarta Amen. प्रार्थुया ये देवाविशी सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर सोची येताय आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासना Amen. संतोषां सोम्या मंदिरां जमल्या गितां गांवमधून तुका असिता आमचे तुवें बोतल्या सदेण्या पासून हरगां भेटयता निलवाशी काळजां पापय मोगाळ तूं आमचो जावूं घाताय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो पळवो सांबाळणार संतोषां सोम्या मंदिरां जमल्या गितां गांवमधून तुका असिता आमचेर तुवें बोतल्या सदेण्या पासून हरगां भेटयता निर्वाशी काळजां मोगाच्यानो पाद्रेब कितें इसरलो आनी हांगा येवन रावला गिणटोणी पळयतात इसरवना थंय वचोंक आसा ताच्या पयलें एक तिळसोणी आमचे पुनशताचे छापलेन आमच्या फिरगेचेक येवन लगभग 2 वर्सां जालीं आनी आज तांणी तांकां वॉर्ड मेळोवन 15 वर्सां जालीं तांच्या ह्या धाकटो जुबल्यो म्हणटात 15 म्हळ्यार तिके धाकटो 25 म्हळ्यार व्हडलो धाकट्या जुबलेवाच्या संदर्भी आमी तांचे खातीर मागता तांणी दिल्ल्या अपूर्व सेवे खातीर देव बरें करूं म्हणटा तितलें मात न्हय तांकां देव मुखल्या वर्सांनी राखून सांबाळ व्हरोन दी तांच्या आवय बापायक तांच्या पुताक सॅक्रिफीस करन आमच्या खातीर दिल्ल्या खातीर तांकां बोळ भलायकीचो फोवो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक रितीन फादर अनिल रोशन लोबो ताच्या खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन
आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या जागपण एक देणें 15 वर्सां पयलें ह्या जाग जावचें भाग देवान म्हाका फावो केल्लें. ह्या फाटल्या 15 वर्सांनी देवान ताच्या पुताचो ह्या जाग जावचें भाग फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्गां दिता आसतना ह्या जागपणा विशांत आमकां हर एकल्याक अभिमान आसा. आमच्या ह्या जागा मुखान जायते बरेपण आमच्या पिरगजांनी आमच्या समाजेन जावन आसा. तर आज आमकां सेवा दिवच्या सगळ्या ह्या जागाचो उडास कारण तांचे खातीर देवाक अर्गां दिवया. म्हजे सांगाता वोर्ड मेळटा आसतना आमी 9 जण आसल्या तांचोय ह्या संदर्भार हांव उडास काडटां. तांचे खातीर देवाक अर्गां दिता. तर हे मिसाचें बलिदान अर्गां जावन आमी भेटोवया. आमकां दिल्लें तें आपोवणें मोगान स्विकार करून देवाक अर्गां दिवंक आमी प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान अर्थ बरीत रितीन भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण वळखून घेवया. कालत्या काळजान सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा जेजूच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुजे मोगसाणे आमी जोडूंक फावो. त्या आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचा. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोचे आदीं सरेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुशव्यांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो दिलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हणलें, हांव निरपळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबान ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासून एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यान आकारलेलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकां फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवून पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो.
देवाचें उतार हें मुझे तोंड तुझे सोडून परगडतेले सोम्या मुझे तोंड तुझे सोडून परगडतेले सोम्या सर्वेस्परा तुझो हांवें आसरो घेतला म्हाका केदींच फुटवून पडोवंक दिनाका तूं न्याय नितीचो मुन्सिबीदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर म्हज्या उल्या कांदील मुझें तारण कर मुझे तोंड तुझे सोडून परगडतेले सोम्या जातूं सर्वेस्परा मुझे कडाप मुझ्या भद्रतेचो आसरो जातूं मुझे जीव वाटावचे कोटे कित्याक तूं एकलोस मुझे कडाप आनी मुझे कोटे नैवे देवा मुझ्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार मुझे तोंड तुझे सोडून परगडतेले सोम्या तूं दुनिया मुजो एकलोस भरोसो मुझे तरणे प्रायर्तावन तुजेर मुजो विश्वास जल्मतावन तुजेर हांव तेंकून रावला म्हज्या आवयचे कुशीतावन तूंच म्हजो चलयणार मुझे तोंड तुझे सोडून परगडतेले सोम्या मुझे तोंड तुझे सोडून परगडतेले सोम्या उद्गारा उभी रावया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया नमन तुका आमच्या राया तूं कालचलोय बापा बोडी शेळी बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो कोणा विशयी जेजून अशें म्हळें म्हण कळनासतना सीस एकामेका पळोवंक लागले
ताच्या सिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बगलेकच तेंकोन बसलोलो. कोणा विशयेन तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रोन ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन सुमया तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्याक बसत अशें म्हळें म्हण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाचे चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतास तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडो वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसां. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रोन ताजे लागीं विचारलें, सोमया तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक सोमया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतत हांव तुका सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उत्तर. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्का बेस्ताक आमी तयाराय करन आसां. आतां भगवंत हत्याच्या मंगळाराच्या दिसांत आसां. आनी आयचे वाचपां बुवा पुरब्याचें लिसांव आमकां दितात. पवित्र पुस्तकांत बाबडताचो बापूय अब्राहम देवाचेर विशेष पातयेणी दवरलो, ताची आज्ञा पाळिल्लो, ताणें सांगलेले बरें जियेल्लो. आपल्या एकल्याच पयल्या सुवातेर भुरगीं नासलेल्या वेळार म्हाताऱ्या प्रायार भुरगीं जाल्लो आनी एकल्याच पुताक साखरेपीस भेटोवंक तयार जाल्लो. देखून ताका बाबडताचो बापूय म्हणटा. ताचो विश्वास घट्ट आशिल्लो. ताणें विश्वासघात करूंक नातलो. त्या देखून देवान ताचे वयर ताच्या सांगात सल्लो केल्लो, तुजी परसां हांव नेकेत्रान बरी आनी दर्याच्या रेवे बरी वाडयतलो. हांव जातलो तुजो देव आनी तुजी संतत जातली म्हजी परसां. भुरग्या बाळांचे देणें मेळ्ळें. इजाक, जाकोब
पूत मेळ्ळे, नात्रां मेळ्ळीं, इजिप्ताक गेले. देवान केल्लो सल्लो अब्राहमा कडेन ताच्या भुरग्यांनी पाळूंक ना. पातकान ते पडले आनी त्या देखून गुलामपणान ते उरले. अब्राहमान दवरलेलो विश्वास ताच्या भुरग्यांनी देवाचेर दवरूं ना. आनी सगळीं इस्रायल परजेचें चरित्र पळोवंक गेल्यार देवा लागीं सल्लो केल्लो मोडचो आनी देवान तांकां शिक्षा दिवची. ताच्या उपरांत तांणी रडचें, रडल्या उपरांत बुजोवचें देवान आनी परत फाटीं हाडचें. सगळीं चरित्रां पळया तशीच आसा. रडले ते इजिप्ताच्या गुलामपणांत रडले, परतून तांकां भायर हाडले मोइजे मारिफात आनी भायर हाडले चडले, देवाचे विरोध केले. देखून परतून पनिशमेंट 40 वर्सां हे देशा ल्हान अरण्यात भायर येवंक शकले नात. गुवन ते इंत आसतात. 40 वर्सां उरले. परतून सिनाई पर्वतांसर भायर हाडले, थंय बॉम्बे पुजा सुरू केली. परतून विसरले, परतून पनिशमेंट अशें दिवन बसयलेल्या गांवाक तांकां हाडले. कित्या खातीर ताका पनिशमेंट मेळ्ळें? तांणी विश्वासघात केल्लो. हांव तुमचो देव, एकलो मात्र देव, तुमी म्हजी परजा, तुमी म्हाका विश्वासी रावतेल्यात. येस, खंडीत तकली लायतात बुरा. हे जाणां कश्ट येतना मात्र इल्ले सूख मेळटा आसतना तांचो देव बरो, हांचो देव बरो, बॉम्ब्या पुजा सगळीं सुरू करतात. विश्वासघात केल्लो. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता विश्वासघात केल्लो एक जेजूचो शिस, 12 जाणां शिसां पैकी एकलो जुदास बरो हुशार मनीस उडास तो वरा. कित्याक म्हळ्यार लेखांत बारी हुशार खंय तो. देखून ट्रेजरी पुरा ताच्या लागीं दिल्ली. पूण इल्लें चोरतलो मात्र, चोरतलो खंय. चोरल्यार कोण्णा कळनासतना चोरला ताणें. हुशार आहलो तो. आनी व्हडलीं कार्यक्रमां आनी कली करीचे जाल्यार जेजूची ताचेर कन्संट जायचेच. म्हळ्यार पयशे कितले जायचे, रिलीज करीचे फंडांतले. अशें ह्या 12 जाणां आपोस्तलांक एकलो व्यक्ती ट्रेजरर तो जावन आसलो जुदास. खंयचेंय ऑर्गनायज करचें जाल्यार त्या जाग्यार वचून पुरो पळयतलो. राजकीय सक्त बरी आशिल्ली आनी अशें चड तालेंतवंत आशिल्लो व्यक्ती जावन आशिल्लो जुदास. चड कोणाक गोत्ताले कुडले मागीर समस्या येतात. कांय गोत्तू नासल्यार पळय कांय प्रॉब्लेम आसना. तकली इल्ली चड भिरगेची ती पळया, कोणी जाल्यार खंय जाल्यार पळया, इल्ली चड तकली आशिल्लो मनीस काले म्हणी इल्लें करता. कित्याक म्हळ्यार ताची तकली करसूंक टायम पावना, ताची तकली यूज जायना. त्या देखून आनी एका कुशीन गुंता. तशेंच जुदास वय मेळटात न्ही, 30 नाणी मेळटा एकल्या राका. पूण जुदासान चिंतूना गे इतली अजापा केल्लो जेजू मरतलो म्हण ताणें चिंतूंक ना. तो कसो म्हणी भायर येता. कली अजापा गेल्लो मनीस सांगता भायर येनाय. म्हाका 30 सिल्वर कॉयन्स लाभ, ट्रेजरी वाडता. पूण जेजू भायर येता, एकच अजाप करता, भायर येता, सगळ्यांक कितें उडायता एकाच घडयेन. तसलें बरें कॅल्क्युलेशन. म्हळ्यार तकली खंय गुंता म्हूण सांगचें हांवें. त्या देखून ताची कोगली बरी चल्ली आनी 30 सिल्वर कॉयन भितर आसूं दी. सगळें प्लॅन गुटमोळ कोण्णा कळनासतना एका शिसाक गुंतून येतलें. आज तुमच्या पैकी एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो म्हणटा म्हणसरी उरलेल्या शिशांक एकच एक क्लू ना. आमी करची थोडी कामां कुडले क्लू मेळटा. कित्याक म्हळ्यार लो उलयता, हांव फोन करता, लो एकल्या मॅसेज जाल्यार कॉन्फिडेन्शियल सांग, कोणा सांगनाका, तुका मा सांगचें, कोणा सांगनाका, तुका मा सांगचें. मागीर फकडांक वता आसा, सगळ्यांक वता आसा.
पूण हांगासर कितलें कॉन्फिडेन्शियल केलां म्हळ्यार जुदासान. आनी त्या एका फलाण्या दिसा आयच्या वचपांत आमी पळयलें तुमचे पैकी एकलो म्हाका पराधीन करता. कोण कोण फकडी पळयता कोण? पेद्रो म्हणटा जुवांव जेजूच्या लागीं आसलो विचार कोण पराधीन करता पळय म्हण. कोणा कडेन विचारता? जुवांव कडेन विचार. आनी जुवांव विचारनी सोडता. आनी जेजू म्हणटा कोणाक हांव उंड्याचो कुडको भिजोवन दितां तोच तो. वडिलां उंड्याचो कुडको भिजोवन कोणाक दितात? दादल्याक दितात गे? बायल दादल्याक उंड्याचो कुडको भिजोवन दिता गे? ना, भुरग्यांक दितात. भुरग्यांक मात्र भिजोवन दितात. कित्याक भुरग्यांक गिळूंक आनी जायना, धाकटें ती देखून भिजोवन दिवचें. आनी जेजून उंड्याचो कुडको भिजोवन ताका दिलो. आतां कितें घडलें? तो उंड्याचो कुडको खाण गेल्ल्या कोडले सैतान ताचे भितर प्रवेश जालो. म्हणजे सगळ्यांक आतां कळ्ळां पराधीन करतलो हांव म्हणून. आनी हांगासर रावल्यार जायना, ताच्यान सोसूंक जालें ना. थंय आनी मुखार त्या सिसां सांगता ताका रावूंक असाध्य जालें. आनी भायर गेलो. उजवाड ताणें सोडलो, काळोख ताणें वेंगलो. आनी थंय तावन भायर वेतना तवळ रात जाल्ली म्हणले शब्द आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकले. तवळ रात जाल्ली आनी रातीचें कामां करूंक तो थंय धांवन भायर सरून गेलो. विश्वासघाता खातीर वेळ सोदूंक तो गेलो. मोगाचे न्हू, लग्नाचकारांत पती आनी पत्नीण एकामेकाक बसावणी दितात. हांव तुजो मोग करतलो, तुका मानान लेखतली आनी मऱ्या पर्यंत विश्वासान रावतली विश्वासान. कितलींशीं काजारां डिवोर्स जातात कित्या खातीर? विश्वास थंय ना, मोग थंय ना, मानान लेखिनात. त्या देखून थोडीं मागीर कालें करचें आनी खंय वचोंक मेळटा जाता. म्हज्या लागीं देडकी ना, आस्ती ना, ती मागीर कशी म्हणी रावतात. कांय करूंक जायना. जरी तरी न्हवऱ्या लागीं आनी व्हंकले लागीं सफिशियंट पयशे आसले जाल्यार सदां म्हणटा डिवोर्साची संख्यो कांय कितलो जातो कोण ना. अर्द्याच्यागे वयर डिवोर्सच आसते पुरा. एकल्याक मागीर म्हणचें आमी होंदोन जियेता म्हणचें होंदोन जियेचें पडटा. खाली करचें, दुसरें कांय करूंक जायना. सोडून वचूंक खंय येचें. विश्वासघात. पेद्रो अनेक रितीचो मनीस विश्वासघात ताणें करूं ना. पूण आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयतात कोंब्यान सात घालच्या पयलें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आतां नाकारचें आनी विश्वासघात दुसरेंच. नाकारचें हांव ताका वळखना म्हणचें. म्हाका तो कोण गोतूच ना म्हणचें. हांवें त्या मनशाक पळोवंकूच ना म्हणचें. आपणाच्या बाचावे खातीर आनी एकल्याक लोटून सोडचें. तो पडल्यार वचोन दी, हांव उरता न्ही. नाकारचें. पेद्रोन तशें केलें मात्र न्ही. ताच्या उपरांत पातक तो रडलो. आपणे केल्ली चूक जाली म्हण ताका समजलें. परतून तो जेजू सरशेन फाटीं आयलो. पूण विश्वासघात केल्लो जुदास खेदळान
ताका जुदेवानी धरलो मरणाचें फर्माण थापलें त्या दळां ताका समजलें. ताणें चिंतलेलें चिंताप तें घडोवना म्हूण समजलें. ताणें चिंतलेलीं 30 सिल्वर कॉयन्स म्हाका आनी जेजू अजाप करून भायर. पूण जेजून अजाप केलें ना, खुरेच ताणें आपणायलो. ताच्या विश्वासघाताक जेजू बली जालो. पाप पूण नेणा आसलेलो मनीस बली जालो. पेद्रो नेगारलें, पश्चात्तापावलो, फाटीं आयलो. जुदास वचोन गळपास काण घेवन मेलो. दोग मनीस दोन रितींचे, दोन चिंतपाचे. कितें तांकां घडलें म्हणून आमी समजून घेवचें. तुजे पासून जीव दिवंकी तयार म्हणटात केदळां सक्कडी सोमां आसतना हातांतली प्लेट पडोन फुटली. कोणाची? नोव्यात्त म्हज्या व्हंकलेची. भियेनाका म्हाका, हांव 100 प्लेटी हाडून दितां तुका. केदाळ तें काजराच्या एका हप्त्या भितर. काजर जावन 10 वर्सां जालीं, हातांतली प्लेट पडोन फुटली. कितें गो दोळे दिसना ते गो? कोण तुजो बापाय हाडून दिता गे प्लेट? अशें करचें जाल्यार कशें करचो लावचें? तोच मनीस, तीच मनीस वेळ उतरता आसतना, थोडे नव्या सन्निवेशां येता आसतना आमचें चिंतापी तशेंच जाता. त्या देखून पेद्रू आतां हांव तुजे खातीर जीव दिवचो मनीस म्हणालो. आनी जेजून त्याच संदर्भार सांगलें, तूं म्हाका जीव दिवचो मनीस घेवन म्हज्या खातीर कोंबोसात घालना आतां. आनी फाल्यां 3 फावटी नेगार केल्ल्या उपरांत कोंबोसात घालता म्हणालो. आनी तशेंच घडलें. मोगाच्यान करेस्माचो वेळ, सोम्या जेजूच्या पाशां मातसो नियाळ करचो वेळ. आज आमी पेजार पिरगजेक पांय वाटेन वेता. थंयसर मिसाचें बलिदान कुर्सावाट, बोवापूरबायेचो थळ 241वी कुर्सावाट थंयसर चलता. थंय आमी सोम्या जेजूच्या पाशां वचो आनी आमच्या मलगड्यांनी केल्ल्या त्या बऱ्या कामाचो उडास करूंक वेता. 241 वर्सां म्हळ्यार आबाचे तांच्या की पयलेंची. आतां मनीस कोणी नांते, पूण तांणी घाल्लें तें बी कुर्सावाटेचें आजून थंयसर आसा आनी लोक थंयसर वेता. हें कुर्सावाटेचें भक्तीपण आमकां जेजू थंय वडून दी. ताचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक कुमोक करून दी. आनी भगवंत हप्त्याचें हर एक घडितां आमी बऱ्या रितीन तातूंत पात्र घेवन सोम्या जेजूक केदींच विक्रीत करनासतना, नेगार करिनासतना ताचे शिकोवणेक आमी कान दिवन ताच्या आदेशा प्रमाणे जियोवंक जाय आशिल्ली कृपा आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव जोडून घेवया. आमेन. आमी तुझे भेदी लागी आपा भेटोच्या काणी पाकी आमी कोण भुरगीं तुजी आपा स्वीकार करी काणी गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मानन आनी महिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सरीस्पो देव म्हणून घेऊ. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळची दिश्ट घाल. कश्ट सोंसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटतां. वो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वे स्पोराक उबारता. सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होयच्या करो फावो. सर्वे स्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गडितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतां ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा सरगार. तांच्या वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. दळबारांचो सर्वे स्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुकाच. ऊन सर्गी तुकाच. सर्वे स्पोराचे नावे येता ताकाच. ऊन सर्गी तुकाच. ऊन सर्गी तुकाच. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची. ते स्परींचे वाण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगात. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती नंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवारी मरिये देवाचे माये संगाती, सांजुजे तिचो निश्कळ पती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोमयान आमकां शिकयलां तें मागणें आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचीं पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीचे पोषक जिणयेचे दैवीक नातां काम्योगा एकावचे ही सोम्या देणे तुझे. सोम्या दिकान सर्गीचे पोषक जिणयेचे दैवीक नातां कामोगा एकटावचे
ही सोम्या देणे तुझे जिविताचो मुंडो तुमका सासणी जिविता तुमका आपयता जिविताचो मुंडो तुमका आपयता सासणी जिविता तुमका आपयता केया कया आमाजया सर्गीचे मानाका कादोजया केया कया आमाजया सर्गीचे मानाका कादोजया सोम्यादिकान सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी विनाकाम मोगान येतांचे ती सोम्या देणे तुझे मोगाचो उपादेश तुमका हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा मोगाचो उपादेश तुमका हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडता येया गेया सर्गींद या ल्हाना बावडांक म्हज्या आदार जया येया गेया सर्गींद या ल्हाना बावडांक म्हज्या आदार जया प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या विश्वासी बापा आम्ही तुका समर्पिलां ते बलिदान तुझ्या पुताचे मरण प्रगट करता या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां आमार जिवीत दिताय म्हूण आमी भोवाडटान सतमंता ते महिमेवंत आमार जिवीत पुनर्जिवानपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवसो धरून या दुखांच्या कोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धैर्यान चलोवंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या जेजूचे नांव वै सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार बोधुवा पाव दुसऱ्या ताप सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवल्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडबोवणेची महिमा शिकयली क्रिस्ताचो गोड जियेव जिविता इना तुझ्या दिली मोडमेलपण मागे वंजुवांव पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गीच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उक्करिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय
आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक आमी आयल्याव जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन फाटल्या 10 वर्सांनी जायतें बरेंपण आमकां एकल्याक जालां. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. एका भावाच्या बावळ्याची दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. एका कुटुंबांतले समस्ये परिहार जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. दुवेक भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. वाहनाच्या अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. एक घडीभर आमी आमच्या जिवितांत ह्या महान संता मुखांत जाल्लें बरेंपण वळखून देवाक आमच्या सुत्रांनी अर्गां दिवया. भोव काकुळदार बापा, बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या बसोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा खातीर आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णितांव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येतांव. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोवंक आमकां गुमो कर. तुजी बागेवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार गरजो तेसांवां घेवन आमी हांगासर आयल्याव. सबार आनी तांच्या तेसांवां खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला. ही सगळीं तेसांवां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत आमी समर्पून दिवन देवाक भेटोवन दिवया. 10व्या क्लासीच्या विद्यार्थीक बरें फालितांश येवंक, भुरग्याच्या देण्या खातीर पुताक कामांत प्रमोशन मेळोवंक, पतीची बावळ्याची दूख गूण जावंक, बरो जागो फावो जावन त्या जाग्यार एक बरें घर बांदूंक साध्य जावच्याक, पांयांच्या पंदली दूख गूण जावंक, ऑस्ट्रेलियान काम मेळोवंक आनी विजा फावो जावंक, पुताक बरी सैरीक मेळोवंक, एकल्याची दूख गूण जावंक, परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक, मातयाचे केस जडचे रावोवंक, जाग्याचे रेकॉर्ड वेगळी जावंक, मायग्रेन गूण जावंक, पुताक बऱ्या कंपनीन प्लेसमेंट मेळोवंक, घरांत शांती समाधान मेळोवंक, एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक, एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, विजा रिन्यू जावंक, पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक, पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक, बरीं कामां फावो जावच्याक, वायट संवयांत तावन सुटका मेळोवंक, एका भावाच्या बावळ्याची दूख गूण जावंक, एका कुटुंबाची मार्गाची कोर्टांत आसली केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक मागलां. आमी एक घडी भर आमची तेसांवां मौनपणी आमच्या जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवाक समर्पून दिवया. आयच्या सांजेर जावचो कुर्सा वाटेचो संभ्रम आनी सगळें आत्मीक कार्य बऱ्या रितीन कसल्यो अडकळी नासतना जावच्या खातीर जुवांव पावल दुसऱ्याची विनवणी आमी मागया. हो सगळो बागेवंत हप्तो आमी बागेवंतपणी करसूच्याक आमच्या संताची मजत आमी मागया. मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी जावंक आसची बरी फालीं बऱ्या रितीन जावच्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्त प्रायवंत भाव भयणींक बऱ्या भलायकेचें देणें लाबोवन दी म्हूण ह्या संताची विनवणी आमी मागया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भोगतां सगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. ग्रास मजमकांदी आनी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां कडल्यान पडोवन दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन बोरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवाची विनंती कर आमकां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सर्वता आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ. आमचे सोर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कशे वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो. मोगाच्या न्हू ह्या संभ्रामीक मिसा वेळार अर्था बरयत प्रसंग दिवन आमी सदांच देवा थंय विश्वासी रावोंक उलो दिल्ले. आमच्या पुंत शेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्डो कुटिन्नो तांचो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उपकार बावडतां आनी सर तांकां बरें मागतां. आनी आतां आयच्या दिसा जेवण तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वाणटेल्या. तांणी मुखार येवचें. मानादीक दोतोर रोनाल्डो कुटिन्नो बापानी मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती वाणच्याक हांव उलो दितां. आज आमकां जेवण ओदाकसून दिलां देवादीन रोजी डेसाच्या उडासा पासोत मेटिल्डा डेनिस गोन्साल्वीस सान फ्रांसीस दुसरो वाडो तांचो हांव मनापूर्वक उपकार बावडतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा आमकां मुर्दोम दिवन आदार दिला. जेसिंता वेगास बंटवळ दुल्सीन कुलासो सांजुवांव पावल दुसरो वाडो. दुल्सीन कुलासो सांजुवांव पावल दुसरो वाडो. औरेलिया डिसोजा सुरातकाल. मारिया कुटिन्नो पवित्र काळजा वाडो. ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेन्स पयलो वाडो. मॅगदलीन पिंटो पल्लाडका. लिओ सिक्वेरा बागेवन कुर्सा वाडो. मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक जुवांव पावल दुसरो बेसांवां देवातावन मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावया. आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्गेच्या मोगाळ बापा आयचो हो दीस
भक्तीपणी ह्या देव तेंपलांत करसूंक तुवें आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा आपल्या याजकी जिविताचीं 15 वर्सां संपोवच्या ह्या वक्ता मानादीक बाप अनिल रोशन लोबो ताच्या सांगाता तूं 15 वर्सां लागशिल्ल्यान रावलाय आनी मुखल्या वर्सांनी ताच्या सांगातास रावन सबार बरीं कामां ताच्या तावन तुज्या शेतांत जायशें ताका प्रोत्साह आनी प्रेरण तूं दी म्हूण मागता हांव. आनी आतां दनपारांच्या ह्या संदर्भार जेवणाचो वेळ. आयचें जेवण आमकां घट्ट जेवंक आसा कित्याक म्हळ्यार 3 वरांतावन चलोवंक आसा. त्या देखून सेवचें जेवण बऱ्या रितीन सेवंक आनी दोशे मापान सेवंक आमकां तूं कुमोग कर म्हूण मागता हांव. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर, हें जेवण दान जावन दिल्ल्यांचेर आनी हें जेवण रांदलेल्यांचेर आनी सेवंकवेच्या आमचेर तुजें भरपूर आशिर्वादां घाल. आनी आयच्या संजेच्या कार्यक्रमांत वांटेली जावंक आमकां तूं प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो आनी सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आमचेर सोमेस्तांचेर आनी हांगासर आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. Tut amso akevo suba paudusro Ivi kakul tisabhaktato akevo suba paulamso Oksanya so shanti so tut amso akevo suba paudusro Devi kakul tisabhaktato Vagivo suva paulamso Nama nama tuka Nama nama tuka Devi bhakta amcha santa Shanticha kuvara Nama nama tuka Nama nama tuka Devi bhakta amcha santa Shanticha kuvara Rajasandan mokseva tuzo parsar Atlaudar Krista sotum bolvo Uvit sabe sokrai kuvar Agevo suva paudusro Nama nama tuka Nama nama tuka Devik bhakta amcha santa Shanti jakuvara मुखार पुथा सोवे मुखार बऱ्या आशीर्वाद देवांकार भाग्यवन सुवाम पाव दुसऱ्या भाग्यवन कसोचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी